भोवमानेस्त मुख्यमंत्री आता ध्वजारोहण करतले आणि त्या उपरांत पुलीस बँड राष्ट्रगान वाजयतले। त्या उपरांत राष्ट्रीय सलामी दितले आणि उपरांत मुख्यमंत्री परेडीचे निरीक्षण करतले। सगळ्याकडेन मागता की राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगानाच्या सन्मानात उबे रावचे। राज्य सलूट सलामी शत। बगल चस परेड बाजू चस। के लिए तैयार है श्रीमान। परेडीची पळवणी करपाक निरीक्षण करपाक मानादीक मुख्यमंत्री फुडें सरतात। तांचे वांगडा आसात पुलीस महासंचालक श्री आलोक कुमार। परेडीचे फुडारपण करतात परेड कमांडर PI गौरीश मळीक, असिस्टंट परेड कमांडर PSI अलाउद्दीन वजीर खान। प्लेटून कमांडर आसात PSI विराज सावंत। दुसरे प्लेटूनाचे कमांडर आसात PSI शिवानंद बिरादर। कर्नाटक राज्य राखीव पुलिसेचो हो प्लेटून। गोंयांत स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्यात कर्नाटक पुलीस अंदू वांटेकार जातात। परेडीचे निरीक्षण करून मानादीक मुख्यमंत्री फुडें सरतात। गोंय राज्याचे भोवमानेस्त मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आता राज्याक संबोधित करतात। नमस्कार। समेस्त गोंयकारांक आनी भारत देशाच्या सगळ्या नागरिकांक 78व्या स्वातंत्र्य दिसाच्यो हांव उनुनीत परबी दिता। आयच्या ह्या कार्यावळीक आमच्या मदीं आमच्या उत्तर गोंयचे खासदार आनी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री श्रीपाद नायक हांगासर हजर आसात। राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट तानवडे तशेंच मंत्रिमंडळांतले माझे वांगडी
बाब मोन्सेरात सुदीन ढवळीकर, विरोधी पक्षनेते बाब युरी आल्लेमो आणि विधानसभेतले बाकीचे सगळे माझे वांगडी, मेयर श्री रोहित मोन्सेरात, एजी श्री देविदास पांगम, मुख्य सचिव श्री पुनीत गोयल, त्या भायर स्वतंत्र सैनिक संघटनेचे प्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, पत्रकार आणि माझ्या तमाम मित्र आणि मैत्रिणींनो, गोंयकारांनो, देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिवन आमकां स्वतंत्र दिवपी ह्या समेस्त स्वतंत्र सैनिकांच्या निमित्तान हांव आज कृतज्ञ जाता आणि सगळ्यांक मना काळजांतल्यान हांव श्रद्धांजली ओंपतां. हांव विशेष याद करता 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा ज्या स्वतंत्र सेनानी गोंयच्या भुंयेचेर, गोंयच्या सिमेचेर हौतात्म्य पत्करलें हांकांय हांव आयज विशेष याद करतां. भाशा, प्रांत, ज्ञाती, धर्म, खाद्य, लोकसंस्कृती हाचे वैविध्य असूनय बी एक भारत श्रेष्ठ भारत ही समान सुत्रांनी जोडिल्ली आणि जगाच्या पटलाचेर देशाच्या प्रगतीचो आलेख मुखार व्हरपी ह्या देशाक आज परत एकदा परबी भेटयता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या उलो मारून तांच्यांनी हर घर तिरंगा आणि तिरंगा यात्रा ह्या दोनूय हांकां गोंयकारांनी खूब व्हड प्रतिसाद दिलो. त्या खातीर समेस्त देशप्रेमी नागरिकांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. जागतीक खेळाची सर्त ऑलिंपिक्स हातूंत हॉकी आसतलें, एअर पिस्तूल आसतलें, कुस्ती आसतलें अशा खेळांनी आमकां पदकां मेळून हाडपी विशेष खेळगड्यांक हांव विशेष परबी भेटयतां. आयज आमी देशाच्या 78वो स्वतंत्र दिन मनयता आणि शतका कडेन वचपाची वाटचाल आमी सगळे जाण करीत आसा. परत एकदा विकसीत भारत 2047 विकसीत गोवा 2047 हे स्वप्न साकार करपाक आमी सगळ्यांनी योगदान दिवचें. म्हाका याद जाता म्हणजे स्वतंत्र सेनानी आपल्या प्राणाची आहुती देश स्वतंत्र करपा खातीर दिली. हांव समेस्त गोंयकारां कडेन आनी भारत देशवासियां कडेन मागता की तुमचो मोलादीक वेळ आनी योगदान तुम्ही विकसीत भारताचे स्वप्न साकार करपाक दिवचो हें तुमचे कडेन मागता. यद्भावो तद्भवती या वचनाप्रमाणे एक ध्येय निश्चित करून ताचो सतत ध्यास करून हे साध्य करपाचो कार्य आमचे देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी करीत आसा. सलग तिसरे फावट प्रधानमंत्री म्हणून जनतेचो कौल मेळपी एक लोकप्रिय नेतो ही ख्याती मेळयल्या म्हूण गोंयच्या पुराय जनतेच्या वतीन हांव त्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल 2023-24 हाका जर पळयत जाल्यार SDG इंडेक्स आमी 4थे स्थान जे आसा हे आमी अबाधित राखलां. 21-22च्या तुलनेन कंपोजीट स्कोर ह्याच्या तुलनेन आमी 77 गुण मेळयले आणि SDG 6 क्लीन वॉटर अँड सॅनिटेशन, SDG 9 इंडस्ट्री अँड इनोव्हेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, SDG 10 रिड्यूस इनइक्वेलिटीज ह्या आयामात गोंय पयल्या नंबराचेर पावल्लें आसा. ताज्या भायर आमी पळयता की एड्युकेशन क्षेत्रात साविद्या या विमुक्तये ह्या उदात्त भावना चालीक लावन विकसीत भारताक सक्षम बुनयाद घालपी गोंय राज्य हो अग्रेसर व्हरपाचो आमचो हावेस आसा. प्राथमीक स्तर ते विद्यापीठ मेरेन 1000 परस चड विद्यादानाची केंद्रां आणि 3 लाखाच्या पेक्षा चड विद्यार्थी आमच्या आसपी ह्या गोंयांत शैक्षणीक क्षेत्रात प्रगती करीत आसा. 19 डिसेंबर 2024 पर्यंत आमी 100% साक्षर जावपाची मोख दवरल्या. प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी एक्टाच्या अंतर्गत विविध शैक्षणिक संस्थांनी आपले कार्य गोंयांत सुरवात केलां आणि बेगीनूच तितूंत तांच्यांनी फुडल्या वर्सा भितर प्रवेशूय घेवपाक सुरवात करतले. स्टेम एड्युकेशन आसतलें, AI एड्युकेशन आसतलें, हाज्या सारकेले रोबोटीक अशी एडवान्स टेक्नॉलॉजी आसतलें, स्कूल एक्सन्स स्थापन करपाचेरूय आमी विशेष भर दिल्लो आसा. सांगपाक खोस भोगता की मिडल स्कूल ते हाय स्कूल हातूंतल्यान कोडिंग आनी रोबोटीक एड्युकेशन दिवपी ह्या माध्यमांतल्यान गोंय हे पयलें राज्य आसा. नॅशनल स्कील क्वॉलिफिकेशन NSQ मार्फत 190 माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी वोकेशनल शिक्षण दिवपाचें काम आमी सुरवात केलां आणि म्हणून तर ड्रॉपआउटची संख्या खूब मोठ्या प्रमाणात कमी जाल्या आणि उद्योजिकता उपजीविकता ह्या दोनूय हाजेर आमचे स्टुडंट्स फुडें वचपा खातीर फुडें येवपाक लागलेले आसा. विजन फॉर ऑल या कार्यावळीच्या अंतर्गत आता मेरेन आमी जवळपास 2.5 लाख विद्यार्थ्यांची तपासणी करून जवळपास 3376 या विद्यार्थ्यांक चष्म्यांचेय वाटप केल्लें आसा. आमी शालेय विद्यार्थ्यांच्या मदीं ओरल हेल्थ अवेअरनेस ह्या नजरेंतल्यान कॉलगेट पामोलिव्ह आणि तशेंच भारत केअर्स हांच्या वतीन ह्या भुरग्यांक आमी ओरल हेल्थ
अवेअरनेस हो कार्यक्रम घडोवन हाडून तांकां डेंटल किट्स मोफत 2.5 लाख विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत वाटपूय केला. आयच्या स्पर्धात्मक युगाक कौशल्य प्रशिक्षण दिवपाक खूब महत्व आसा. म्हणून तर स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग हाच्या माध्यमांतल्यान पुराय राज्याक स्वयंपूर्णते कडेन व्हरपा खातीर आमी सगळे जाण हे फुडें वचत आसा. आमचे सरकार औद्योगिक आस्थापना कडेन बारकायेन अभ्यास करून तेचे उच्च दर्जाचे कौशल्य आसपी मनुष्यबळ तयार करपा खातीर आमचो हावेस आसा. गोंय राज्यांतल्यो सगळ्यो सरकारी ITI आमी ISO सर्टिफायड केल्यो. टाटा टेक्नॉलॉजी हांच्या बरोबर मेळून थंयसले इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करप हे ऑलरेडी आमी सुरवात केल्लें आसा. गोंयांतल्यो सगळ्यो ITI ह्यो टाटा टेक्नॉलॉजी हांच्या बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान आमी अपग्रेडूय करपाक शकतले. आमच्या ITIंनी आमी न्यू टेक्नॉलॉजी दिता आसतना ड्रोन टेक्नॉलॉजी आसतली, सोलार टेक्निशियन आसतले, फायर टेक्नॉलॉजी आसतले, इंडस्ट्री सेफ्टी आनी त्याच बरोबर हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट सारखे नवीन कौशल्यपूर्ण अभ्यासक्रम आमी आमच्या ITIंनी सुरवात केल्या. PM सूर्यघर योजना आमी गोंयांत लागू केल्या आनी ताच्या खातीर टेक्निशियनूय तयार जावचे होय आमचो हावेस आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी उलो मारला की प्रत्येक हाताक आमी कौशल स्किल हँड करपाक जाय. म्हणून तर आमी सगळ्यांनी फुडें वचपाक जाय. गोंय राज्य टुरिजम क्षेत्रांत प्रगती करीत आसा. गोंय राज्य हे इफ्फीचें एक स्थायी केंद्र म्हणून प्रस्तावित जाला आनी तेकाच फुडें व्हरता आसतना हे फावटी इंटरनॅशनल वेव्स फेस्टिवल जे पयले फावटी भारत देशांत आयोजन जाता आनी तेजें आयोजन करपाचो भोवमान हो गोंयाक मेळ्ळा. म्हणून हांव केंद्र सरकाराचोय आभारी आसा. वेगवेगळे कार्यक्रम आयर्नमॅन आसतले, G20 आसतले, इंटरनॅशनल एनर्जी वीक आसतले, हे कार्यक्रम गोंयांत यशस्वी करून दाखयल्या आनी म्हणून तर हाज्याय फुडें जावपी इंटरनॅशनल एनर्जी वीक हो गोंयांत स्थायी स्वरुपात हो ONGCन आयोजन करपाचें थारायलां. हाचो खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयच्या इकॉनॉमीक आमकां फायदो जाता. आमची अर्थवेवस्था पर्यटनाचेर आदारून आशिल्ल्या कारणान आमच्या राज्यांत आमी म्हणटा, हांव सगळ्या तरणाट्यांक उलो मारता की ह्या क्षेत्रांत कौशल्यपूर्ण एड्युकेशन तांच्या सगळ्यांनी घेवचें होय तांकां उलो मारता. पर्यटन क्षेत्रांतली आमच्या कार्याची दखल घेवन केंद्र सरकार तशेंच खाजगी संस्थांतल्यान वेगवेगळे पुरस्कार हे टुरिजमांतल्या क्षेत्रांत आमकांय फावो जाल्ले आसा. आमी पळयता की स्वयंपूर्णतेची वाटचाल धरता आसतना माननीय मोदीजींचो संदेश आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय हे करपा खातीर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिशिकल्चर, डेरी कल्चर ह्या सगळ्या क्षेत्रांत केंद्र सरकारच्या सहकार्यान फुडें वचपाचें आमी थारायलां. आमचें गोंय तशें पळोवंक वचत जाल्यार एके वाटेंतल्यान पश्चिम घाट आनी दुसरे वाटेंतल्यान अथांग दर्या अशा विपूल नैसर्गिक संपदेचे आमी धनी आसात. ग्रीन इकॉनॉमी, ब्लू इकॉनॉमी ह्या दोनूय म्हत्वाच्या क्षेत्रांत राज्याचो फुडार पर्जळीत करपा खातीरय आमी कटिबद्ध आसा. गोंय राज्याचे दायज आसपी खाजन शेती हाचे संवर्धन आनी पुनर्जीवीन करपाच्या दृश्टीन आमी ह्या दिसा गोवा खाजन डेव्हलपमेंट अँड कन्झर्वेशन बोर्ड हो स्थापन करपाचें आमी जाहीर करता. त्या भायर गोवा एग्रीकल्चर कॉलेज हाची आमी स्थापना केल्या. येता त्या वर्सा गोवा वेटनरी कॉलेज हे आमी चालीक लावपाचें थारायलां. त्याच बरोबर स्वयंपूर्णते कडेन वयता आसतना गोंयांत वेगवेगळ्या पद्दतीचे फुलां आसतली, मॅरीगोल्ड सारकिली लागवड आसतली किंवा मिलेट सारकिली जी लागवड ही खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां जाता आसतना दिसता. फोंडा आनी वाळपय हांगासर आमी कृशी कार्यालय हे नेटान उबें करपाचें थारायलां. गोंयांत कम्युनिटी फार्मिंगचेर भर दिवन सगळ्यांक पडीक शेती परत एकदा लागवडी खातीर हाडपाक आमी भर दिल्ली आसा. नॅचरल फार्मिंग, झिरो एनर्जी और मायक्रो इरिगेशन ह्या सिस्टम गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकाराच्या सहाय्यात ह्यो चालीक लायतल्यो आनी आमी सगळे जाण परत एकदा स्वयंपूर्ण जावपाच्या दृश्टीन आमी कामाक लागलेले आसात. अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय हीच विचारधारा धरून ग्रासरूट लेवलाचेर आमी सरकारी योजना पावोवच्यो आनी ह्याच सगळ्या जाणांक दारिद्र्य रेशेच्या वयर हाडपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी अंत्योदय ही योजना परत एकदा 5 वर्सां खातीर चालीक लायल्या. त्या बद्दल गोंयकारांच्या वतीन हांव तांचे परत एकदा आभार व्यक्त करता. माननीय मोदीजींचे 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम वॉटर फॉर ऑल, सॅनिटेशन फॉर ऑल, हावजिंग फॉर ऑल, इन्शुरन्स फॉर ऑल अशा पद्दतीचे विविध कार्यक्रम ते स्वता तांच्या कार्यालयांतल्यान मॉनिटर करता. सांगपाक खूब खोस भोगता की ह्या क्षेत्रांत 8 फ्लॅगशीप प्रोग्रामांनी आमी 100% अचीव केल्या आनी गोंय हे 1 नंबराचेर आसा.
पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींतूय बी आमी खंयसरूच फाटी ना. आमी ह्या फावटी ठरयलां की प्रत्येक तालुक्यांत आसपी प्रशासकीय इमारतीचें स्ट्रक्चरल ऑडिट करप हो आमी निर्देश दिला आनी ज्या जाग्यार जाय त्या नूतनीकरण करून नवीन इमारतीचें बांदकाम करप. 12 तालुक्यां पैकी 3 तालुक्यांत आमच्यो इमारती बऱ्यापैकी आसा. उरलेल्या सगळ्या तालुक्यांनी फावंडेशन स्टोन ह्याच वर्सा भितर घातलो वयतलो. आमी पळयता की हे नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता आसतना कॉन्ट्रॅक्टरांची खंयसरूच गय केली वयची ना. ज्या जाग्यार जाय म्हणजे वेगवेगळे पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर हे योग्य रित्या जावपाक जाय म्हणून तर तांकां PWDच्या वतीन इंटिग्रेटेड वर्क मॅनेजमेंट सिस्टम हाज्या मार्फतूच ह्यान फुडें काम जातलें. आनी हे सगळें करता आसतना आमी विविध सॉफ्टवेअर आनी हाजो उपयोग करून एक बऱ्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्याक दिवप हाज्या खातीर सदोदीत आमचो प्रयत्न आसतलो. सैम आनी पर्यावरणाचें जतन करपा खातीर आमची सरकाराची जबाबदारी आसा आनी ती पार पाडटा आसतना आमची पारंपारीक शेत जमीन ही विकूंक बंदी हाडपाच्या हेतून गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड हातूंत म्हज्या सरकारात दुरुस्ती हाडल्या. शेती जमनी राखून दवरप हें आमचें कर्तव्य आसा आनी होच हिरवेगार निसर्ग पळोवपा खातीर सदोदीत ट्युरिस्ट हांगासर येयत आसता तो राखून दवरपाचें आमचें कर्तव्य आसा. गोंयकारांक सरकारा कडेन तक्रारी करपा खातीर CM हेल्पलायन ही स्थापन आमी आयच्या दिसा पासून करता. खाण अवलंबीत लोकांचे भवितव्याचो उदरनिर्वाहाचो विचार करून आमी मायनिंग ब्लॉक्सचे ऑक्शन ऑलरेडी सुरवातूय केला. 2 दिसां पयलीं उरलेल्या 3 ब्लॉकांचें ऑक्शन केलां. डंप पॉलिसी म्हज्या सरकारान डिक्लेअर केल्ली आसा. ह्या निर्णयांतल्यान राज्याक महसूल तर मेळटलोच बट खाण पट्ट्यांतल्या लोकांक ह्यो रोजगाराच्यो वेगवेगळ्यो संदी ज्यो आसा ह्यो हांगासर उपलब्ध जातल्यो. आमच्या सरकारान राष्ट्रीय ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन आनी राष्ट्रीय शहर उदरनिर्वाह मिशन हाच्या विशयी निर्माण केल्ल्या जागृताये हर गांव का प्रत्येक महिला मंडळा खातीर उदरगतीचें केंद्र बनचें हेंय ठरयलां. पालिकेंतल्यान दर एकट्याक म्हणजे वांगड्याक आमी पळयता की महिला आसतली किंवा बाकी पुरुश आसतलो ह्या सगळ्या जाणांक स्वयंरोजगाराच्यो संदी उपलब्ध जावच्यो आनी कुशल गोंय कौशल्य गोंय हें जावचें हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आमी पळयता की जागतीक स्तरा वयले की दिव्यांग भाव आनी भयण हे सगळे जाण ह्या गोंयांत येवचे म्हणून आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल इट इज एन इन्क्लुझिव्ह प्लॅटफॉर्म हो गोंयांत उपलब्ध करून दिला. म्हणून पुराय देशभरच न्हय तर इंटरनॅशनली सुद्धा इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाची तोखणाय हे सगळी कडेन लोक करीत आसा. हो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल ह्याय वर्सा मोठ्या दबाज्यात गोंय सरकार करतलें. हावजिंग फॉर ऑल ही संकल्पना मांडटा आसतना म्हज्या प्रत्येक गोंयकाराक जाका घर ना ताका घर मेळचें ह्या दृश्टीन सरकारान विविध कार्यावळी सुरवात केल्या. आमी पळयता की स्वयंपूर्ण गोंय हाज्या मार्फत वेगवेगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक FSSI आनी वेगवेगळी प्रमाणपत्रां मेळची म्हणूनय त्यो सुटसुटीत केल्ल्यो आसा. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना हेच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आमी गव्हर्मेंट कॅन्टीन्स ही दिवपाक सुरवातूय केल्या. ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस हाच्या अंतर्गत प्रमोशन ऑफ द इन्व्हेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम ह्या प्रचारांतल्यान गोंयांत गुंतवणूक वाडची हाज्या खातीर आमी हे IPB हे प्रसार मंडळी स्थापन केल्लें आसा. आमी पळयता की राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वेपारी वर्गांक वन टायम सेटलमेंटची स्कीम ही आमी चालीक लायल्या आनी त्यानुसार म्हजें सरकार ती दिवपाकूय यशस्वी जाल्या. इन्क्युबेशन सेंटर आमी फॉर्म करून नवीन तरणाट्यांक स्टार्टअप योजना कशा पद्दतीन मेळटल्यो हाजी मदत आमच्या ह्या इन्क्युबेशन सेंटरच्यान जायत आसा. ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री ग्रीन एनर्जी ग्रीन जॉब क्रिएशन हाजेर आमच्या सरकाराचो खूब मोठ्या प्रमाणात भर आसतलो. कार्बन क्रेडिटच्या दिशेन आमची भरीव कामगिरी आसा आनी आमी त्यानुसार गोंय हे फ्युचर रेडी राज्य ह्या अशा पद्दतीच्या वेगवेगळ्या जॉबा खातीर आसचें हो आमी हावेस दवरला. आमी पळयता की गोंयांत नवीन इन्व्हेस्टरांनी ह्या ग्रीन एनर्जी जॉबात किंवा ग्रीन जॉब क्रिएशन हातूंत इन्व्हेस्टमेंट करची म्हणून सरकाराचो चड मोठ्या प्रमाणात भर आसा. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑलरेडी कार्यरत जालें. आमी पयल्या लिस्टांतल्या बऱ्याच जाणांक तांची लिस्टूय मेळ्ळी. अशाच पद्दतीन आमी पळयता की फुडल्या येता त्या काळात वेगवेगळ्यो एका वर्सा भितर 2,500 नोकऱ्यो ह्यो गोवा स्टाफ सिलेक्शन मार्फत हाज्याच पद्दतीत कॉम्पिटिटीव बेसीसचेर भरपाच्यो आसा. आमच्या गोंयांत आमी पळयता की क्रायम डिटेक्शन रेट हो 86.29% जाल्लो आसा. जाल्यार
वेगवेगळ्या हातूंतल्यान हाजेर क्रायम डिटेक्शन हाजेर भर दिवपाचोय सरकारान खूब मोठ्या प्रमाणात ठरयला. आमी पळयता की आमचे NDPS हाज्या मार्फत गोंय हें नशामुक्त राज्य जावचें हाज्या खातीर सरकाराचो भर आसा आनी आमचो एंटी नार्कोटीक सेल त्या अनुसार खूब मोठ्या प्रमाणात कामगिरी करीत आसा. आमी पळयता की ट्राफीक मॅनेजमेंट येरादारी सुटसुटीत जावची म्हणून आमचो ट्राफीक सेल हांणी खूब बऱ्या पद्दतीन काम चलयलां. ह्या सगळ्याक शिस्त लागपा खातीर तितकीच जबाबदारी नागरिकांची आसा म्हणून हांव सगळ्या पालकांक आव्हान करता की एक्सिडंट उणे जावपाक जाय म्हणून तर ही जबाबदारी सरकाराच्या बरोबर आमी म्हणटा की आमच्या प्रीमॅच्युअर भुरग्यांक लायसन्स ना त्या भुरग्यांक गाडयो दिवच्यो न्ही हेंय तेंच्यांनी तितकेच लक्षांत घेवचें हेंय म्हजी सगळ्यांक विनवणी आसा. रस्त्या वयल्या अपघात उणे जावचे हाका लागून कायद्या मदीं काही बदल जरी करपाचे आसत जाल्यार तेय बदल आमी करपाक सुरवात केल्ली आसा. गोंय राज्य आनी पर्यायान देशाच्या विकासा खातीर निरंतर आमचे शेतकरी, कामगार, शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ, शिक्षक, विद्यार्थी, सशस्त्र सैनीक दल आनी जण एकल्या देशवासियाक हांव विनम्रपणे वंदन करता. माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या सक्षम सहकार्यान जवळपास 30,000 कोटीचो निधी खर्चून निधी हाज्याय फुडें आमच्यो साधन सुविधा गोंयच्यो सुटसुटीत जावपा खातीर आनी गोंयांत अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक आमकां केंद्र सरकाराची मदत आसा. आमी ज्या पद्दतीन पळयता की गोंयच्या भविश्याक नवीन पंख आनी ह्या पंखाक बळ दिवपाचें काम हें आमकां सातत्यात आमी केंद्र सरकारा कडल्यान आश्वासक आसा. ही आमच्या प्रत्येक गोंयकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. विकसीत भारत 2047 हो देश 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी जावपाक सज्ज जाला आनी ह्या विकास यात्रेत गोंय राज्य सुद्दां महत्वाचो वांटो उखलतले हातूंत म्हाका मात सुद्दां दुबाव ना. सैम आनी विकास हाजो शाश्वत समन्वय साधत लोकसंस्कृती आनी लोकदायज हाचे संवर्धन करून एक समृद्ध राज्य जावपाक आदर्श मुळावी बांदावळ वाडोवपा खातीर आनी सगळ्या नागरिकांक 2027 मेरेन ताची पुराय आमी क्षमता साध्य करपाचो भरपूर संद मेळोवन दिवपाची गोंयचो मुखेलमंत्री ह्या नात्यान म्हाजो निश्ठापूर्वक प्रयत्न आसतलो. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ही उतरां मतींत दवरून आयच्या ह्या भारत मातेच्या विकासाक हातभार लायता आसतना आमचे भांगराळें गोंय तशेंच स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आनी माननीय मोदीजीच्या स्वप्नांतलो विकसीत भारत विकसीत गोंय करपा खातीर हांव समेस्त गोंयकाराक उलो मारता की आमी आतां पर्यंत आमचें हें स्वतंत्र मेळोवपा खातीर प्रत्येक स्वतंत्र सेनानीन आपल्या प्राणाची आहुती दिली, आपल्या प्राणाचो पण लायलो. पण हांव सगळ्या जाणांक आतां उलो मारता आमकां आतां खरें जाल्यार आमचो थोडोसो वेळ देशा खातीर आनी राज्या खातीर दिवपाचो आसा. आमचो स्वताचो विकास करता करता राज्याचो विकास करप, देशाचो विकास करप हो म्हत्वाचो आसा. म्हणून प्रत्येकान त्यानुसार योगदान दिवचें. आमी बरेच जाण आमच्या मदीं जे विद्यार्थी आसात, ल्हान भुरगे आसात, हे सगळे जाण आमच्या ह्या देशाचो विकसीत भारत 2047 100वा स्वातंत्र्य दिन मनोवपा खातीर आमी सगळे जाण आसतले अशी हांव आस्त बाळगिता. आनी तेन्ना हो देश एक प्रगत राज्य, प्रगत देश म्हणून फुडें आयिल्लो आसतलो. हे प्रगत राज्य म्हणून गोंय राज्य फुडें आयिल्लें आसतलें इतकेंच सांगता. आनी परत एकदां हांव सगळ्या स्वतंत्र सेनानींक याद करता, देशवासियांक ह्या स्वतंत्र दिनाच्यो शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद सर. आमच्या देशाचे भोवमानादीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांच्या आत्मनिर्भर भारत घोशणेंतल्यान उर्बा घेवन गोंय स्वयंपूर्ण करपाचो हावेस मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बाळगिल्या. विकसीत भारताची मोख मेळोवपाक पुराय योगदान दिवन आमचे भांगराळें गोंय प्रगतीच्या मार्गार फुडें वता आनी राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत राज्याचे समर्थपणान फुडारपण करतात. प्रशासनात आपली ड्युटी करतना असाधारण वावर केल्ल्या अधिकाऱ्यांचो, कर्मचाऱ्यांचो भोवमान करतात. तशेंच स्वातंत्र्य सैनिकांचोय भोवमान करतात. मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की तांणी पुरस्कार भेटोवचे. पयले सुवातेर श्री नितीन रायकर. श्री नितीन रायकर, संचालक अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा. 1991 वर्सा सेवेत सहाय्यक स्थानक अधिकारी म्हण रुजू.
उजो लागपाच्या आनी आपतकालीन घडणुका वेळार तांणी उत्कृश्ट कामगिरी केल्या. 2008 वर्सा तांकां मुख्यमंत्री पदकान भोवमानीत केल्यात. आयज तांकां 2023 वर्साचो प्रेसिडेंट फायर सर्व्हिस मेडल भेटयतात. श्री नितीन रायकर. श्री साहिल बिसोलाड. 5 जुलै 2022 दिसा म्हादय न्हंयत 3 जाण बुडटाले म्हण कळ्ळ्या उपरांत साहिल लाड आनी ताचो काका सागर हांणी न्हंयत उडी मारून 2 जाणांक वाचयले. तिसरे व्यक्तीक वाचोवपाक साहिल हाणें न्हंयत उडी मारली, मात ताका इस्पितळांत व्हरतकच मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. स्वताच्या जिवाची पर्वा करिनासतना दुसऱ्याचो जीव वाचोवचे खातीर साहिल हांणी जे साहस दाखयला त्या खातीर तांकां जीवन रक्षा पदक भेटयतात. श्री अरुण बाकरे. 2001 वर्सा गोंय पुलिसेंत रुजू. पुलीस कॉन्स्टेबल ते उपनिरीक्षक आनी पुलीस निरीक्षक असो प्रवास. तांणी वाळपय प्रशिक्षण केंद्रांत पुलीस प्रशिक्षण दिलां. इंडोर प्रशिक्षणा खातीर तांच्या उत्कृश्ट कामगिरी खातीर तांकां 2021-22 वर्साचें केंद्रीय घर मंत्र्यांचें पदक भेटयतात. श्री महेश सावळ. पुलीस खात्यांत 1990 वर्सा रुजू. 2013 वर्सा ASI पदार बढती. 1998 वर्सा सावळ वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रात आउटडोर इन्स्ट्रक्टर म्हण काम करतात. आउटडोर गटात पुलीस प्रशिक्षणा खातीर उत्कृश्ट कामगिरी केल्ले खातीर तांकां केंद्रीय घर मंत्र्यांचें 2021-22 वर्साचें पदक भेटयतात. स्वातंत्र्य सैनिकांचो भोवमान आता आमी करतात. श्री सुरेश सुब्राय पारोडकर. पोर्तुगीज राजवटी आड तांणी सक्रिय वावर केला. पोर्तुगीज तांकां अटक करपाक सगळ्याक सोदताले, मात अंडरग्रावंड रावन तांणी गोंय मुक्ती झुजांत वावर केलो. 1950 वर्सा गोंय मुक्ती झुजांत तांचो सक्रिय वांटो आशिल्लो. श्री सुरेश सुब्राय पारोडकर. सर्गेस्त परशुराम शहापूरकर. तांच्या वतीन तांचे घरचे हो भोवमान स्वीकारतात. बेळगांवांत तांचो जल्म जाल्लो. PSP बेळगांवचे सचिव म्हण तांणी काम केलां. तशेंच राष्ट्रीय सेवा दळ आनी गोंय मुक्ती समितीचे सक्रिय वांगडी आशिल्ले. 1946 वर्सा आंदोलनात ते वांटेकार जाल्ले. वास्को, मडगांव आनी जामावले रावन तांणी गोंय मुक्ती खातीर अंडरग्रावंड वावर केल्लो. तांचे घरचे हो भोवमान स्वीकारतात. सर्गेस्त पांडुरंग सगूण कुंडयकार. चळवळीत ते वांटेकार आशिल्ले. गोंय शिमेचेर अंडरग्रावंड ट्रान्समिटर बसोवपाक तांणी मजत केल्ली. तांचो वावर पोर्तुगीजांक समजलो आनी तांच्या अटकेचो आदेश काडलो, म्हण नाइलाजान तांकां गोंय सोडून वचचें पडलें. सर्गेस्त पुरुषोत्तम उर्फ पुरसो सावंत हांकांय भोवमान भेटयतात. सर्गेस्त वासुदेव यशवंत कुबल. 1946 मेरेन NCGचे वांगडी आशिल्ले. त्या उपरांत आझाद गोमंतक दळाचे वांगडी. पोर्तुगीजां आड आंदोलनात वांटेकार जाल्ले. तांकां अटक करून 8 म्हयने कादयेत घाल्ले. उपरांत गोंय सोडून तांणी शीम वाठारांतल्यान गोंय मुक्ती खातीर मजत केली. 1972 वर्सा तांकां केंद्र सरकारान ताम्रपत्र भेटोवन भोवमानीत केल्ले. श्री KV रामनाथन. NIC गोंय सचिवालयांत तंत्रीक संचालक. आदिवासी कल्याणा खातीर तांणी केल्ल्या वावराक लागून आयज तांकां राज्य पुरस्कार भेटयतात.
श्रीमती तेजस्विनी पुसुलुरी IFS डेप्युटी कन्झर्वेटिव्ह ऑफ फॉरेस्ट. गोंयांत जाल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनात उत्कृष्ट कामगिरी केल्ले खातीर तांकां पुरस्कार भेटयतात. श्री स्टीफन फेर्नांडीस वीज खात्याचे मुखेल इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. राष्ट्रीय खेळा सर्तीत विक्रमी 43 खेळा प्रकार आशिल्ले हे सर्तीच्या आयोजनात योगदान दिल्ले खातीर तांचो भोवमान करतात. श्री विनायक चारी उपजिल्लोधिकारी DRO दक्षिण गोंय. राष्ट्रीय खेळा सर्तीत 10,000 वयर खेळगडे वांटेकार जाल्ले. ह्या सर्तीच्या उत्कृष्ट आयोजनाची जबाबदारी सांबाळिल्ल्या खातीर तांचो भोवमान करतात. श्री वेनन्सिओ फुर्ताद गोंय राज्य वेंचणूक आयोगाचे सचिव. साश्ट तालुक्यांत 16 ग्रामपंचायतीत ते स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळीचे निरीक्षण करतात. स्वयंपूर्ण गोंय खाला तांकां उत्कृष्ट नोडल अधिकारी म्हण पुरस्कृत करतात. श्री धीरज वागळे पर्यटन खात्यांत उपसंचालक आणि सेंट लॉरेन्स ग्रामपंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र. स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळ यशस्वी करपाक ताची अंमलबजावणी करपाक तांणी दिल्ल्या योगदाना खातीर तांकां उत्कृष्ट स्वयंपूर्ण मित्र पुरस्कार भेटयतात. श्री संदीप देसाय चिचोणे ग्रामपंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र. येरादारी संचालक म्हण काम करतात. स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळीची यशस्वी अंमलबजावणी करपाक तांणी दिल्ल्या योगदाना खातीर तांकां उत्कृष्ट स्वयंपूर्ण मित्र पुरस्कार भेटयतात. श्री मेल्विन फालेरो साळगांव ग्रामपंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र. राज्य कर अधिकारी म्हण काम करतात. तांणी केल्ल्या वावराक लागून सुमार 800 लोकांक लाव जाला. तांच्या वावरा खातीर तांकां उत्कृष्ट स्वयंपूर्ण मित्र पुरस्कार भेटयतात. श्री दामोदर सालेलकार कुडचडे काकोडे नगरपालिकेचे स्वयंपूर्ण मित्र आणि सहाय्यक राना संरक्षक. आपल्या वाठारांत उत्कृष्ट वावर केल्ले खातीर तांकां स्वयंपूर्ण मित्र पुरस्कारान भोवमानीत करतात. धन्यवाद सर. स्वातंत्र्य दिसाच्या ह्या सुवाळ्याचो समारोप राष्ट्रगानान जातलो. बालभवनाचे विद्यार्थी राष्ट्रगान सादर करतात. सगळ्या कडेन मागता की राष्ट्रगाना खातीर उबे रावचे. सावधान. की जय मातरम जय. परेड यहाँ पर समाप्त होती है श्रीमान. द्वितीय परेड कमांडर परेड संभाल. Vamos,